भारताच्या माथ्याचेर मुकुटमणी भशेन मिरोवपी राज्य म्हटल्यार हिमाचल स्वर्ग. जणू धर्तरेचेर देंवल्ल्याचो अनुभव हिमाचलान घेवपाक मेळटा. ह्या दिसांनी जाल्यार हिमाचलांत शिंयाचें लार नेटान व्हांवपाक लागला. तापमान इतकें देंवलां की व्हांवपी न्हंयो गोठल्यात. जेल पडलेल्यान रोहतांग पास येरादारी खातीर बंद केला. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. सध्या हिमाचल प्रदेशात 8° इतके तापमान आसा. तरीकय झेलान लिपिल्ले दोंगर, गोठिल्ल्यो न्हंयो, सैमीक शांतिकाय आनी थकिल्ल्या जिवाक थाकाय दिवपी हिमाचल प्रदेशात भारतभरांतल्या पर्यटकांनी भोंवडे खातीर मोठ्या आंकड्यान हजेरी लायल्या. गोय, दिल्ली, पंजाब तसेच दक्षिण भारतातले चडशे पर्यटक हिमाचलात भोंवडे खातीर आयल्यात. पूण मनालीक वचपी रोहतांग पासाचेर झेल पडिल्ल्यान सध्या हो रस्तो येरादारी खातीर बंद केला. फेब्रुवारी मेरेन हो रस्तो बंद दवरतले अशी म्हायती हांगच्या प्रशासना कडल्यान मेळटा. इतले मजगती सैम मोगी भोंवडेकार पहाडी धून, संस्कृताय, खाणा जेवणां, धार्मीक थळां तशेंच दायजा थळां पळोवपाक चड पसंती दितात अशें दिसता. कोरोना महामारीच्या काळात सरकारान लागू केल्ल्या लॉकडाऊना खातीर पर्यटक निरशेल्ले. ते उपरांत आता पर्यटकात भोंवडेची उमेद परत जागी जाली. सैमाचे सूख अणभविल्ल्याचे सूख या पर्यटकांच्या तोंडार दिश्टी पडटा. जो सांबाळटा ताका सैम उर्बा दिता आनी जो इबाडटा ताका वेळ आयल्यार सैम बुदूय शिकयता हाची जाणविकाय हिमाचलाचे विशाल दोंगर पळयतकच जाता. हिमाचल प्रदेशासावन नितीन जोसलकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.